येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरेख पळोवया आयचे हेडलायन्स. 15 जुलैक दिल्ली मनयतले राष्ट्रीय झुजा दीस. कुंकळेच्या बंडांचो स्मारक दीस जागयतले गोंयचे प्रतिनिधी. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची घोषणा. सरकार वाचता हायवे पुराण, पूण गोंयच्या मार्गार सिग्नलांचो उणाव. स्पीड ब्रेकर खंय घाल्यात कोणाकच कळना. सगळो घुसपागोंदळ. गोवा 365 चो फाटलाव. वेस्ट बेंगालच्या तरणाट्याकडल्यान लाखांचो गांजा जप्त. अंजुना पुलिसांची वागातोर मार्केटात कारवाय. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पोर्तुगेज राजवटी विरोधात कुंकळेच्या स्वतंत्र सैनिकांनी पयली आवाज काढलो. तो 15 जुलै राष्ट्रीय झुजा दीस म्हण दर वर्सा दिल्ली स्तराचेर मनयतले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. साहित्याच्या मळार कोंकणीची उदरगत ही सरकाराची मोख आसतली अशेंय ताणें उतर दिलें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल PS श्रीधरन आणि आजी माजी मुख्यमंत्र्याच्या हजेरीत गोंयच्या राजभवनार गोंयचो 35वो घटक राज्य दीस मनयलो. राजभवनांतल्या दरबार हॉलांत घडोवन हाडिल्ल्या ह्या सरकारी सुवाळ्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयतालो. प्रादेशीक भास कोर्टाच्या कामकाजांतूय येवपाक जाय, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले. गोंयचे उदरगतीत योगदान आशिल्ल्यो व्यक्ती वा संस्थांच्यो घटक राज्य दिसा निमतान भोवमान करतले अशी घोशणाय मुख्यमंत्र्यान केली. हाची सुरवात करुया. आनीकूय कितलेशेच जाण आसतले, बरेच जाण म्हणटले आमकां कित्याक ना काय म्हणून, पण हेजी आत्ताची सुरवात जाल्या. येता त्या प्रत्येक घटक राज्य दिसा अशाच पद्दतीचो ज्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन गोंयच्या उदरगतीत आसा तांचे फेलिसिटेशन्स केले वयतले. आनी निश्चित रित्या हाज्याय फुडें प्रत्येक घटक राज्याक दिसा आमी अशा पद्दतीच्यो संस्था, कंपनीज, हाज्या फुडें इंडिव्हिज्युअल्स तांचेय बी फेलिसिटेशन केले वयतले. गोंय राज्य हे भाशेच्या आधाराचेर जाल्लें राज्य आसा आनी कोंकणी भाशेक राज्य भाशेचो दर्जो दिल्या उपरांतूच आमकां घटक राज्य हे मेळ्ळें. कोंकणीची उदरगत जावपी म्हूण आमच्यो वेगवेगळ्यो संस्था आसतल्यो. आमी KG to PG हे शिक्षण गोंयांत सुरवातूय केलें. अजुनूय बी आमकां कोंकणीची उदरगत जावप हे गरजेचें आसा. मागीर कोंकणी भाशा मंडळ आसतलें, गोवा युनिवर्सिटी आसतलें, आमचे कोंकणी सेवा केंद्र आसतलीं किंवा कोंकणी अकादमी आसतली, हे सगळ्यांनी मेळोन वेगवेगळ्या पद्दतीचो जो प्रयत्न चलयला अशाच पद्दतीत साहित्य निर्मिती आसतली किंवा आमच्या एडमिनिस्ट्रेटिवान आमकां रिजनल लँग्वेज म्हणून आमकां फुडें येवपाची गरज आसतली. फाटल्या एका कार्यक्रमात हांवें म्हटलें की हायकोर्टात सुद्दां आमकां कोंकणीचो वापर जावप हे गरजेचें आसा. आनी ताज्या उपरांत रोखडेच आमचे जे चीफ मिनिस्टर आनी चीफ जस्टीस कॉन्फरन्स दिल्ली हांगासर जाली. भोवमानीत पंतप्रधानान तेच उतर फुडें व्हरता आसतना म्हणजे रिजनल लँग्वेज ही कोर्टांनी येवपाक जाय हो विशय फुडें व्हेल्लो. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. गोवा राज्य स्थापन दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं गोवा के सभी लोगों के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ. घटक राज्य दिसा निमतान 12 माजी मुख्यमंत्र्याचो मानपत्र भेटून राज्यपालाच्या हस्तुकी भोवमान केलो. हातूंत प्रताप सिंग राणे, चर्चिल आल्लेमांव, रवी नाईक, लुईजन फालेरो, दिगंबर कामत, लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांचो आस्पाव आसलो. दयानंद बांदोडकार, शशिकला काकोडकार, लुईस बार्बोजा, डॉक्टर फिलिप डिसोजा, मनोहर पर्रीकर हांच्या वतीन त्यांच्या घरच्यांनी मानपत्रां स्वीकारली. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. नवे पूल आणि बऱ्या रस्त्यांची आश्वासनां अदीमदी कानार आदळत असतात, पूण गोंयांत अजूनय फोंडकुलां आडवे तिडवे जाल्ले दिकातकटे आणि बाबत रस्ते लोकांक सोंसचे पडटात. NH 66 चो GMC वाठार जाल्यार चडच बदनाम जाला. रंगोवंक नाशिल्ले स्पीड ब्रेकर, हाडबडीत सायनबोर्ड गाडयो चलोवप्यांचो प्रवास आनीकय धोक्याचो करून सोडटात. येरादारी नियंत्रणाच्या प्रयत्नांचो एक भाग म्हण रस्ते अधिकाऱ्यांनी NH 66 चेर कॉन्क्रिटाचे स्पीड ब्रेकर बसयल्यात. पूण वाहनां चलोवप्यांक ही चिन्नाय दिसनात आनी हे स्पीड ब्रेकरय. जायते कडेन दिका दाखोवपी तकटेच नात. देखून खंय वचचें ते निमणे मेरेन कळना. हे तुमी पळयतात आतां GMCच्या ऑपोजीट NH 66चेर हिंगा हे स्पीड ब्रेकर घाल्लेले आसा आनी ना म्हूण हिंगा एक सायन बोर्ड ना, कांयच ना. ते पेंजीम टू मारगांव सायडीक आनी सेम प्रॉब्लम, सेम सायन बोर्ड ना, कांय ना, पूण घालून सोडल्या हिंगा.
सो आतां हे कडेन शिकपाचें कोणाक कशें मारपाक जाय पळय ते रस्त्यार हे तर पब्लीक सेफ्टी वो पब्लिकाचो घात घेवपाचें. सो कोण बाबडे जाणा आसलेले स्लो जाता. पूण नोको आसलेलो आनी तर फास्ट येत तो बराबर गेलो. सो ही आसली NH66 बोर्ड ना पूण ब्रेकर घातलेले आसा. आतां हांव आसा ओवर 200 मिटर्स ते स्पीड ब्रेकर आहा पळय तिका घातल्या पळय तिका आनी ओवर 200 मिटर्स or even over 500 meters हिंगा एक साइन बोर्ड ना मेजर जंक्शन अहेड आणि NH66 आणि ताणी तिका आतां कालूच स्पीड ब्रेकर घातल्या आणि तिका कांयच साइन बोर्ड ना फकत ते वायट तेंचे मार्क आहा पूण एक साइन बोर्ड ना. सिंगल लेयर न्हू 4 to 5 लेयर घातलेले आहा. आतां स्पीड ब्रेकर मोर दॅन 6 months जाले पूण ते स्पीड ब्रेकराक हिंगा धाकटो बोर्ड आहा पूण स्पीड ब्रेकराक हिंगा कांय पेंट मारलेलो ना वो कांय हायलायट केल्ले ना स्पीड ब्रेकर म्हण. NH66 लागच्या रस्त्यांची समस्या फुटपाथी चलप्यांकय पिट्टा. फुटपाथांचेर उक्ते मॅनहोल आसात, काळखात हे फोंड कळनात, थंय पांय मोडून घेवपाचोच. झेब्रा क्रॉसिंग पॉयंटय जिवीत धोक्यात घालपी. कांय कडेन क्रॉसिंगा उपरांत सायन बोर्ड लायतात तर कांय कडेन सायन बोर्ड आसात खरे पूण ते झेब्रा क्रॉसिंगा बगर. हे सायडींतल्यान तर तूं चलून वयता आनी स्पेशली रातचो पातर वयता जाल्यार हितून भितर वचपाक रेडी रावपाचो. सो हे आतां पळयात तुमी सेफ्टी कितली आसा पळय ती हिंगा. हे सायडीच्यान तर तूं चलोन येतलो फ्रॉम डेंटल कॉलेज वो हॉस्टेल जाल्यार तुवें हिंगा रेडी रावपाचो हितून भितर वचपाक. सो ही जावन आसा सेफ्टी हे मेडिकलान वयतल्या लोकांची. बोर्ड आहा आफ्टर झेब्रा क्रॉसिंग तो बोर्ड आसूंक जाय आसलो हो बोर्ड आहा पळय तिका नो बोर्ड आहा आफ्टर झेब्रा क्रॉसिंग. आतां तुमी ते हिंगा पळयात GMCच्या जस्ट ऑपोजीट द गेट आनी तर हे तर पब्लीक सेफ्टी चिंता हिंगा झेब्रा क्रॉसिंग आहा आनी मोस्ट सेन्सिटीव प्लेस आनी ह्या हितूंतल्यान कोण पासार जाता पळय ते झेब्रा क्रॉसिंगाक हे वाटेंतल्यान मोर दॅन 50% आ पेशंट आनी हिंगा बोर्ड आहा पूण मार्क रस्त्याचेर मार्क मारलेले ना झेब्रा क्रॉसिंग. सो ही सेफ्टी GMCच्या ऑपोजीट आनी हिंगा मोर दॅन 50% पेशंट क्रॉस जाता न्हू कोण हॉटेलान चडया येयना. हे आहा तें हॉस्पिटल आनी हितूंतल्यान येता ते सगळे पेशंट 50% मोर दॅन 50% बसीक. गोवा 365 खातीर बांबोळेच्यान विन्सेंट रोजारियो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात 1,30,000 रुपया मोलाचे 1.3 किल गांजा बाळगिल्ल्या अंजुना पुलिसांनी कारवाय केल्या. पश्चिम बंगालातल्या 27 वर्सां पिरायेच्या मासूम रेहमानाक अटक केला. अंजुना पुलीस स्टेशनात 1985च्या NDPS कायद्याखाला गुन्हा नोंदयला. आरोपी 28 मे दिसा रातच्या वेळार वागातोरा एका गिरायकाक ड्रग्स दिवपा खातीर येवपाचो आसा असो पुलिसांक भास लागलो. अंजुनाचो पुलीस निरीक्षक प्रशांत नायक देसायाच्या फुडारपणा खाला PSI फ्रांसीस झेवियर, कॉन्स्टेबल महेंद्र मांद्रेकार, रामदास हरमलकार आणि दिपेश चोडणकर हांच्या पथकान आरोपीक ड्रग्सा सयत रंगी हात धरले. म्हापशेचो SDPDO जिवबा दळवीन सांगले. 28 तारखेर रातचे 9 ते 11:15 ह्याच्या दरम्यान आम्ही वागातूर फुटबॉल ग्राउंडार एक सस्पिशियस मुवमेंट भोंवता आसतना एक मनशा आमी डिटेन केलो. सो तो इलिगल पॉजेशन गांजा मेळ्ळे तेजे कडेन आमकां. सो आमची रेड कन्सिस्टिंग ऑफ PSI फ्रांसीस झेवियर आनी 4 स्टाफ आमचे महेंद्र, गोदीश, रुपेश आनी दिपेश हांच्यांनी रेड कंडक्ट करून
एक वेस्ट बेंगालचो नेटिव्ह मासूम रहमान एज 27 इयर्स. प्रेझेंटली तो हांगा म्हापसा रावता. त्याची पोझिशनान आमकां 1.3 kg गांजा मेळ्ळा, वर्थ अरावंड 1,30,000. सो काल ताका आमी JMFC कोर्टान प्रोड्यूस केलो आनी 4 दिसांची पुलीस कस्टडी रिमांड घेतलो आसा. सो बाकीची तो सोर्स ऑफ प्रोक्युरमेंट खंयच्यान तो हाडटा, कितें करता, तेजी आमी डिटेल व्हेरिफिकेशन, डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन आमची चालू आसा. गोवा 365 खातीर अणजुणच्यान संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सोमारा वेळसाव दांडो वाठारांत 2 गाडयां मदीं अपघात जालो, पूण ह्या अपघातान वेगळेच मोडन घेतले. ह्या अपघाताक घेवन थळाव्या लोकांच्या 2 गटां मदीं केस्तांव जाले, पूण केस्तांव आडोवपाक गेल्ल्या सरपंचाक एका गटान शेप लायलो. दांड्या वेळसा वाठारांत एका बारीकशा एक्सिडेंटाक लागून व्हडलो ताण निर्माण जालो. थळावे सांगतात त्या प्रमाण दनपारच्या एकाक सुमार ह्या वाठारांत 2 गाडयांची टक्कर जाल्ली. विशय तसो सादो सुद्दां आसलो, पूण कोफुसा जाल्या उपरांत थंय लोकांनी गर्दी केली आनी सुरू जालें केस्तांव. थंयच्यान पासार जावपी थळाव्या सरपंचान हें पळयलें आनी मदीं पडलो, पूण झगडी बंद करपी मनशाकूच मार पडलो, जाका लागून प्रकरण पुलिशेंत पावलें. आयज अरावंड 1 वराचेर एक बारीक एक्सिडेंट जालो आनी थिंगाची एक फॅमिली जे विन्संट वेलेन्सियो विन्संट म्हणून कोण आनी तेजी कोण सोयरी कोणा गेलेली. सो तेंच्यांनी एक बारीक एक्सिडेंट जाल्लो. एक्चुली गाडी वाटेर आशिल्ले आनी एक भुरगो आमचो अल्वितो म्हणून तेणी गाडीक लायली आनी एक बारीक इशू तो इजिली सॉल्व जातालो. सो आमचे गांवचे लोक उबे जाले आनी आमचो सरपंच गांवचो पळय आसा तो येयलो सॉल्व करपाक इशू. पूण तितूनूच तेंची फॅमिली भायर येयली रॉड घेवन मारपाक, बायलांक थोड्यांक फोट मारला. सो हें जें पळय जालां हें रॉंग आसा आनी इलेक्टेड मेंबराक आनी सरपंचाक हात लावप इज अ क्रिमिनल ऑफेन्स. हें आमी आयज वेर्ना पुलीस स्टेशनान आयला. वी वॉन्ट द PI एंड द DYSP टू इमिजिएटली टू टेक एक्शन, फायल FIR अगेन्स्ट दिस पीपल. सो तेंगे काल न्हू मोड टर्नाचेर मिडल पार्क केलो आसलेलो आनी आम टर्न मान येताली. सो आनी तो चेडो फाटल्यानसोन येतालो. सो तेका कळ्ळें आम येताय ते दिसती पडना. सो तो मोच जालो. सो तेका आनी चान्स आसना टर्न करपाक आनी तो सकयल पडलो. सो मागीर आम कॉम्प्रोमायज करया म्हूण बरे भशेन तांकां उलयली आनी ती हे विलेजींतूच न्हू, ती भायली हुंची फंक्शनां येयलोली. सो मागीर ताका बरे भशेन तेका लोकयलांनी तेगे चाय काण गेली आनी आपणागे गाडये हें पे कर म्हूण पळयलें. सो तेणें सांगलें आपण पे कोत म्हूण. बट स्टील ते मागीर अशें करून व्हडलें ते मोड इशू केलो तेजो आनी मागीर हिंगा आमगे थिंगा थोडो लोक आसलेलो. सो तो येयलो, होगले येयली म्हणजे गांवची न्हू. सो विचारपा जाल त्या घोड्या त्या कितें हें कोत्ताय तुमी? आतां तेगे चाय कित्याक काडल्या? चाय दियाय तेगेली. तूं कोण काय म्हणला? आमी म्हणला जुवार येयली हें थिंगाची म्हणला कायदा ब्रादर म्हणला. कायदा ब्रादर जाल्यार आमी कितें करप? मुगे घर तूं खंयच काय म्हणलें हें घर मुगेलें हाडलें आनी आनी कोण विचारून काय म्हणून हांव कोण हांवच म्हणलें. तूं कोण सांग म्हाका? तुज्यान म्हाका कित्याक सांगून जाता? हांव मुगे गांवची बाळां हें कोत्ता. त्या कित्याक हें केलें काय तेगे मोटरसायकल उडोवन काबार गेल्या आनी मागीर दांड बीड घेवन दांड घेवन मारलो आनी वचोंक मारलें तेणें हेच कोन्न. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. सरकार बेकायदेशीर घुळी वखदांच्या विरोधात झुजत आसा, पूण कांय जाण मोठ्या प्रमाणात घुळी वखदाचे भकीक पडिल्ल्यान आनी तातूंतले अर्थीक गुंतवणुकीक लागून हे झूज कठीण जावन रावला. गोंयाकय घुळी वखदांनी रेवाडो घातला. GMCच्या 5 इंटर्न दोतोरांचे गांजा वेव्हार केल्ल्याचो आरोप आसा. GMCचो डीन म्हणटा इंटर्न्सा कडेन ड्रग्स सापडल्यात, जाल्यार काँग्रेस म्हणटा दोतोराच्या खांदार आर्म दवरून फार पेटयल्यात. पुलिसांनी ड्रग्साच्या मुळा कडेन वचपाक जाय. GMCतले 5 इंटर्नांक कांय दिसा आदी गांजा सयत धरले. प्रकरणाची दखल घेत त्या दोतोरांक बडतर्फ करचे असो भलायकी मंत्र्यान GMCचे डीनाक आदेश दिलो. मात काँग्रेसीन इंटर्न्सांची बाजू घेतल्या. ते म्हणटात ह्या इंटर्न्सां कडेन घुळी वखदां मेळ्ळी नात. ती वखदां टॉयलेटीचे भितर सापडली. देखून तांकां बडतर्फ करचे बदला तेंचे समुपदेशन जावपाक जाय काँग्रेस मागता. चीफ वॉर्डनान जेन्ना पुलिसांक कंप्लेंट फायल केली, ह्या कंप्लेनीन खंयच त्या 5 इंटर्न्सांचें नांव मेन्शन केल्लें की हे 5 इंटर्न्स जे रस्टिगेट केल्या ते भितर हेतून इनवॉल्ड आशिल्ले. दुसरी गजाल,
जेन्ना कंप्लेनीन हेंय म्हणलां की हे जे गांजा जो सापडला वो खंय तरी कॉमन टॉयलेटीन सापडला, कॉमन टॉयलेटीन सापडला. हे चीफ वॉर्डनाचे कंप्लेनीन हे मेन्शन केल्ले आसा आनी त्या नुसार जी पुलिसांनी FIR केली 26 तारखेक कंप्लेंट दिवन पुलिसांक 48 तास लागले FIR करपाक. 28 तारखेक FIR जाली. FIR पुलिसांनी अननोन पर्सन्स अगेन्स्ट केल्ली आसा आनी पुलिसांनी खंयच मेन्शन केल्लें ना की ड्रग्स तेंचेर मेळ्ळे. 7 ग्रॅम ड्रग्स जे मेळ्ळे हे टॉयलेटीन मेळ्ळे आनी तुमी त्या भुरग्यांक रस्टिकेट करून तांचो करियर कित्याक काबार करपाक वता. सो तो आमी मेमोरंडम आसा ताका दिवन ती मागणी केल्या की हे रस्टिकेशन ऑर्डर्स इमिजिएटली रिवोक करचे, कित्याक ही आजून पर्यंत ही इन्क्वायरी जी आसा इन्व्हेस्टिगेशन पेंडींग आसा, इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जाल्लें ना. अरे तेंचे इंटर्नशीप काबार जावपाक थोडे दीस उरल्या. ह्या 2 दिसांक लागून तुमी ताका रस्टिकेट करता आनी तांचो करियर काबार करता. एटलिस्ट तुमी पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन करा आशिल्लें आनी रस्टिकेशन ऑर्डर मागीर काडा आशिल्ल्यो. म्हणून आमी डिमांड केला पयलीं रस्टिकेशन तेंचें रिवोक करा, इन्व्हेस्टिगेशन आसूं काबार जावनी काबार, मागीर तुमी कितें एक्शन घेया. रस्टिकेट करप हो तुमी करियर काबार करता. खंय तरी तुमी तांकां पनिशमेंट दिया, तुमी तांकां पनीश करा, तुमी तांकां सुधारपाचो प्रयत्न करा, तुमी कितें तरी तांचें कावन्सिलींग करा, तांकां विक्टीम कशें ट्रीट करा, तांकां कोण ते क्रिमिनल न्ही, क्रिमिनल कशें तांकां ट्रीट करूं नाका, ही आमची मागणी आसा. तेंच्या कडेन ड्रग्स तेणी घेतलेलो मेवला भितर हांगा कोणें घेतलेलो मेळा ती आतां डीन सांगता ते प्रमाणे तेंकडे रिपेअर आसा. इट इज वन साइडेड स्टोरी ना. व्हाट अबाउट अदर साइड अजून प्रूव्ह जावना. दॅट मॅटर इज अंडर इन्व्हेस्टिगेशन. अजून खंयच प्रूव्ह जावना. म्हणटा दॅट मॅटर इज अंडर तेणी ड्रग्स घेतलेलो म्हणून प्रूफ जावंक ना. प्रूव्ह जावना आनी तेंचे कडेन ड्रग्स मेळ्ळा म्हणूनय खंय मेन्शन केल्लो ना. भविष्यात अश्यो घडणुको परतून घडच्यो न्हू हे खातीर विद्यार्थ्यांक बडतर्फ करपाचो निर्णय घेतलो. तांकां रंगे हात धरल्यात. देखून ह्या प्रकरणाची चवकशी करतले अशें GMCचो दोतोर शिवानंद बानेकारान ह्या निर्णयाचें समर्थन करतना सांगलें. हे रेस्टिकेशन आसा पळय ते इन्क्वायरी चालू आसा आनी हे भुरग्यांच्या हातान ही वस्तू मेळ्ळी. इवन दो पुलीस कितें म्हणटा हांव नकळो, पण हे सिरियस इश्यू आसल्या कारणान आमकां हे डिसिजन घेवचें पडलें. आमी हे मॅटर परत गव्हर्मेंटाक रिफर करतले. गव्हर्मेंटाचे कितें ओपिनियन आसा ते, कित्याक आज आमी कितले फावटी पळयता ट्युरिस्ट येता ब्रॉड डेड कितें जालां ओवरडोज ऑफ ड्रग्स. खंयच्या खंयच्या कॉलेजींतल्यान आमी आयकता की ड्रग्स आसा आनी हो म्हाका एक व्हेरी ड्रेडफूल ड्रीम कसो की आमच्या हॉस्टेलान पावले म्हणून आमी मातशे चड कॉशियस ओवर कॉशियस जाले आनी डिसिजन घेतले. This decision, I think nobody should object, basically because it is in larger interest of medical community. आता प्रत्येकाचे इंटरप्रिटेशन वेगळे असता, पण ॲज अ डीन आय एम व्हेरी न्यूट्रल. आय एम इन अ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ माय स्टुडंट्स अँड आय हॅव बीन सर्विंग दिस इन्स्टिट्यूट फॉर लास्ट सो मेनी डिकेड्स. So I would not take unilateral discussion or a decision. But since they have come now, Youth Congress, we will refer this matter. गोवा 365 खातीर बांबोळेच्यान विन्सेंट रोजारियो. नाण्याक सदांच 2 बाजू असतात. हेर राज्या प्रमाण गोंयांतय भितरले भायले वाद अदीमदीं तकली वयर काडटात. RG सुप्रिमो मनोज परबाच्या एका पोस्टाक भाजपाचो नव्यान वेंचून आयिल्लो आमदार कृष्णादाजी साळकारान जाप दिल्या. कितें म्हणटा दाजी पळयात. गोंयची जनता नाल्यार बाकीची जनता निर्णय घेतली. हे कोण डिसायड करपी न्ही. हे लोक आसा हे संविधानाक ना मानणारे लोक आसा. हे संविधान म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरान जे कॉन्स्टिट्यूशन बरयलां म्हाका दिसता ताजी कॉपी घेवन हांणी स्टडी करपाक जाय आनी ताच्या मागीर असले भाश्य करपाक जाय. हाका घाटी ताका भैया ताका कसले म्हणचे परस आमी कितें चान्स दिता भायले स्टेटीच्या लोकांक चान्स दिता आज तांकां कितें उलोवपाक. म्हाका इतलेंच सांगून दिसता असली हेट पॉलिटिक्स करनाकात. आमची खुबशीं स्टुडंट आमचे खुबशे लोक मुंबय कर्नाटका सगळे कडेन आज हाका आसा जॉब्सांक आसा कोण कामाक आसा आनी खंय तरी अशें करून तुमी तांकां त्रासान उडयता. हें आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपा जाय आनी म्हाका दिसता असली डिविजीव पॉलिटिक्स जी आसा ती गोंयांत गोंयकार खपोवन घेवपाना. म्हाका पूर्ण विशय ताणें कसलीय भाशा वापरली पूण हांव ती भाशा वापरपाना. कित्याक तांचो लेवल ताणें दाखोवन दिला हांवें दाखोवन दिवना. ताणें कितें म्हणलें म्हूण म्हाका येता येना पूण असली पॉलिटिक्स हांगा खेळपाक जायना. हांव म्हज्या हाचेर ठाम आसा आनी हांव संविधानाक मानणारो मनीस. हांव संविधानाच्या फ्रेमवर्कान कितें आसा तेंच उलयतलो, ताचे भायर उलोवचो ना अशें म्हाका सांगून दिसता. पक्षाचो लिडर कितल्या खंयच्या स्थरार वचून रोल करूंक शकता हें गोंयच्या जनतेकूय कळटा. हांव जाल्यार
गोंयचे जनतेक सगळ्यांक आव्हान करता की फेसबुकावर एकदम एक राजकीय पक्षाचो सुप्रिमो खंयच्या लेवलची भाशा वापरता त्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हे लोकांनी पळोवचें आनी लोकांनीच ताजे कडेन म्हाका ट्रोल करप म्हणून कांयच फरक पडना. इतल्यो असल्या गजालींचेर दुर्लक्ष करप चड बरें, त्या इम्पॉर्टन्स ना दिल्लें चड बरें. ताणें घाटी म्हणलो पूण हांव घाटी जायना. 2 आमदार पडिल्लो मनीस ताका इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक आपल्या लोकांक कशी सेवा करपाची शिकोवपाची म्हाका ताचे कडल्यान तें घेवपाची गरज ना. गोंयची जनता ताजेकूय वळखता, गोंयची जनता मनोज पळोवपाकूय वळखता आनी म्हाका ताचेर कांयच फालशें करपाचें ना. आमी सगळ्यांक लक्षांत दवरपाक जाय की आज आमी भारत देशांत रावतात आनी भारत देशाचें एक संविधान आसा. आमी सगळे गोंयांत जे रावता नाजाल्यार भारतांत रावता. हांव गोंयचेंच हें घेता. आज कर्नाटकांत रावना हांगा पंजाबी रावता, हांगा केरलायट रावता, हांगा मलयाली रावता, हांगा युपीचे लोक रावता, हांगा बंगाली लोक रावता. अशे सगळे तरेचे लोक आमी मोगान इतलीं वर्सां रावत आसा आनी गेले थोडे दीस नाजाल्यार गेले थोडे म्हयने नाजाल्यार वर्सां आमी पळयतात की वेगळे तरेचे पॉलिटिक्स आमकां पळोवपाक मेळटा. आज समाजा भितर फूट घालपाचे जे प्रयत्न चालू आसात हांचे कडल्यान ते खंय तरी म्हाका दिसता आज सगळ्या गोंयकारांनी समजून घेवपा जाय आनी जागृत जावपा जाय. अशें पयलीं केन्नाच जायनाशिल्लें. महासंघ खंयच्या इलेक्शनाक उबो रावता अशें पयलीं केन्नाच जायनाशिल्लें. हाजी लोकांनी जाण घेवपा जाय. हे महासंघ कित्याक जावपा पावलो, हे आमच्या अगेन्स्ट कित्याक जावपा पावलें, हें करून ते कितें साध्य करूंक सोदता. म्हणजे खंय तरी आपली राजकीय पोळी भाजपा खातीर आमकां गोंयकारांक त्रासान उडोवपाचो हो तांचो प्रयत्न आसा. ताज्या खातीर म्हजो रिक्वेस्ट गोंयकारां कडेन आज कितें जालां की आज भायर बाकीच्या स्टेटांनी आज गोंयकारां विरुद्ध एक हेट निर्माण जाला. म्हणजे तुमी हांगा घाटी तांकां घाटी घाटी म्हणटा, घाटी भायलो घाटी भाटी. तुमी करपाक कितें सोदता, तुमचो अजेंडा कितें, तुमकां खंयच्यान शिकवण येता, तुमच्या फाटल्यान खंयचो हात आसा, हे सगळे गोंयकारांनी लक्षांत घेवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता गोंयकार हे खूब एज्युकेटेड आसा, नॉलेजेबल आसा हे सगळ्यो गोश्टी जाणा जावपाक. आनी हाजेर हांव पयलीं पसून ठाम आसा. खंयचोय मनीस तो मुंबयचो आसूं, बंगालचो आसूं, सपोज तो हांगा लेजिटिमेट ताजे कडेन कार्ड आसा, ताजे कडेन वेवस्थीत सगळे लिगल पेपर्स आसा फॉर स्टँडींग फॉर इलेक्शन, ताणें रावचें अवश्य. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचे हवामान सुकें उरतलें अशें आसलें तरी आयज कांय सुवातांनी पावस शिरशिरू येता. गोंयांत पावस सुरू जाल्ल्यान फुडले 5 दीस थोडे भोव पावस चालूच उरतलो. तशेंच कांय सुवातांनी जोगला आनी नेटान वारो घोळपाची शक्यताय आसा. मळबांत कांय प्रमाणात धुकें आशिल्लें. गोंयांतलें हवामान उश्ण आसलें. गरमेचो पारो आयज 33.5 डिग्री सेल्सियसांचेर पावलो. 27 डिग्री सेल्सियस तापमान आसून लेगीत सप्तकभर तापमान स्थिर उरतलें अशें हवामान खात्यान सांगलां. दर्यादेगेसावन 75 किलोमिटरांच्या आवाठांत नुस्तेमारी खातीर वचचें न्हय अशी शिटकावणी आसा. फुडल्या 5 दिसांक हलकोसो पावस. 2 जुना मेरेन जोगलांचो गडगड आनी नेटाचो वारो. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.